सरकारान कितें म्हणलें की 2025 ते 30 पर्यंत आमी 4% हायक वाडयतात फॉर पर इयर, म्हणजे फुडल्या 5 वर्सां खातीर 4% हायक. फुडल्या 5 वर्सांत जर 4% हायक जाता जाल्यार कितले जाले? म्हणजे कशे ते खेळटात पळय, एकदम 20 वाडयनात, म्हणजे 20% जाले. आनी जर तुम्ही इतिहास काडून जर पळयलो जाल्यार 2021 3.84%, 21-22 कोरोना कोविड आशिल्ले म्हणून, 22-23 1.5%, 23-24 5.3%, 24-25 3.5%, आणि 25 ते 30 पर्यंत 4% एन्युअल हायक फॉर द 5 कन्सिक्युटिव्ह, म्हणजे 20%. हे जर तुम्ही टोटल केले जाल्यार 34.23% जाता. 33.23% फ्रॉम बिटवीन 2020 टू 2030. मागीर डबल इंजिनाचो अर्थ खंय जालो? म्हणजे हांगा वाडोवंक जाय 20%, ते दाखोवप वर्साक, म्हणजे कमी दाखोवप, म्हणजे बिटवीन 2020 टू 2030 इट इज 34.23%, विच इज अ ह्यूज जंप. आणि हाजो इम्पॅक्ट कितें जाता तुमकां सांगता. हाजो इम्पॅक्ट कितें जाता? इकॉनॉमिक ग्रोथ जो जावंक जाय लोकांचो तो तसो जावना. फायनान्शियल जे अपस्किलिंग जावंक जाय लोकांचे ते तशें जायना. आनी अशे तरेन बर्डन घालप बिल वाडोवन हे खंयच सिस्टमान बसना. आनी हे कोणाक मार पडटा? जे 400 युनिटा वयर जाता. आज सामान्य खंयचो एक फ्लॅट आसूं किंवा खंयचो एक अ कॉमन मॅन जो आसता, आम आदमी जाका आमी म्हणटात, जाल्यार 400 युनिटा वयर जेन्ना बिल जाता ताका हो मार बसता. अ कॉमन मॅन गेट्स इफेक्टेड बाय दीस. आनी मेन म्हणल्यार कितें? पेंडींग ड्यूज. तुम्ही शॉक जातले. पेंडींग ड्यूज कितले आसा? एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी एज ऑन जून 2025. आनी बिगस्ट डिफॉल्टर कोण? बिगस्ट डिफॉल्टर सरकारी डिपार्टमेंट्स. एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटीन 140 कोटी आहात फ्रॉम गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जवळ 300 वर डिपार्टमेंट्स आहात. म्हणजे पीडब्ल्यूडी कडल्यान जवळ 1 कोटीच्या वयर 60 ऑफिसां आहात तांची. म्युनिसिपालिटी आहा, कितलेशो पंचायती आसा ड्यूज. हे हांव आय एम नॉट जस्ट शूटिंग इन द एअर. दीस आर द फॅक्ट्स अँड फिगर्स फ्रॉम द लेटेस्ट असेंब्ली एलएक्यूज विच वी हॅड पुट. जीएसआयडीसी कडल्यान 6 लाख पेंडींग आसा. सो एप्रॉक्सिमेटली जर 350 कोटी जर तुम्ही रिकवर केले जाल्यार तुमकां फुडल्या 1-2 वर्सांक वाडोवपाक गरजूच ना न्ही. रिकवरी सारखे करूंक जाय. जेन्ना सरकारान फाटले फावट वन टायम ओटीएस स्कीम हाडिल्ली त्या वेळाचेर 450 कोटी रिकवर जाल्ले 2022 फ्रॉम 1.18 लाख कंज्युमर्स. मागीर 25 सप्टेंबरान ते वाडयले परते. पूण रिकवरी करून सुद्धा, ओटीएस हाडून सुद्धा अजूनही 50% वयर हे उरला, कितें रिकवरी उरल्या. सो आतां तुमी म्हणटले संबंध कितें आहा? ते गव्हर्नमेंट स्टँड घेवंक शकता की रिकवरी आनी वाडयलाका संबंध ना. पूण सरकार कितें म्हणटा की आमी पावर घेता, आमकां म्हारग पड. हे रिकवर करून तुमी सबसिडायज करात न्ही लोकांक. लोक खंय हांगा फुकट मागत ना. दिल्ली भशेन किंवा दिल्ली मॉडेल आमचे लोक मागनात न्ही की आमकां फुकट इलेक्ट्रिसिटी दियात म्हणून कोण मागना. पीपल वॉन्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी. 24 वरां लायट जाय, 24 वरां उदक आमचे लोक मागतात. हे जाले. आनी बारीक लोकांचे तुम्ही डिस्कशन बिल भरना 1-2 महिने, देन यू आर जस्ट कट ऑफ द लायट्स. तुम्ही डिस्कनेक्ट करता, नोटीस येता 3ऱ्या म्हयन्याक. पूण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटां इतली आसात, हांकां कितें? वॉट अबाउट दीस? अँड वी आर कंप्लिटली टॉकिंग विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स हियर. म्हळ्यार हातून एक स्पश्ट जाता की सरकार सेलेक्टिव्ह एनफोर्समेंट करता. पब्लिकाक एक एनफोर्समेंट आनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक वेगळो एनफोर्समेंट. आनी टार्गेट कोणाक करता? मिडल क्लास फॅमिलींक, बारीक फॅमिलींक, अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय आशिल्ल्या फॅमिलींक, अंत्योदय तत्वाचे चलपी फॅमिलींक, बहुजन समाजाच्या फॅमिलींक. 2 महिने भरना, खंय तरी टाक करून डिस्कनेक्शन वता. सो हे खंय ना खंय सगळें बंद जावपाक जाय. आमी तुमच्या मुखार, सरकारा मुखार सारखे स्टॅटिस्टिक्स दवरल्या. 34% इज व्हेरी व्हेरी हाय इन बिटवीन 20 टू 2030. आणि जेईआरसीन जे म्हण केला म्हण मान्य मुख्यमंत्री सांगता हे अत्यंत खोटे. कारण सरकारान पेटिशन केलें म्हणून वाडयलें हेच सांगूंक जाय आशिल्लें. आनी एवरी टायम दे गिव अ एक्सक्यूज. हांव काल पयर सदांच मान्य पीडब्ल्यूडी मंत्री जे जाले आता बाब दिगंबर कामत, तांचो स्टेटमेंट सदां येता की आपूण इलेक्ट्रिसिटी मंत्री आसतना डिपार्टमेंट बरें चलता, आपण हे करून दाखयलें तें करून दाखयलें म्हणून. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी हांच्यांनी एडवायस घेवचो तेंचे कडल्यान पावर डिपार्टमेंट कशें चलोवंक जाय ते. कारण हे बारीक लोकांक
लागता सामकी, म्हणजे टच जावपी गजाल आसा ही. आणि आज जर आमी ओगे रावले जाल्यार हे आज जे 34% जाला हे आनी ओगे रावले 50% वरून तेकयतले. सो आमी मागता सरकारा कडेन की इमिडिएटली फर्स्ट स्टेप की होल्डार घालचे ड्यूज, ऑर एल्स वी विल हॅव टू टेक दिस टू द पब्लीक डोमेन. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो इश्यू घेवन पब्लीक डोमेनान वतलो. एका वटेंतल्यान जीएसटी बचत उत्सव मनयता आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान आपल्या भितून 20 दरवाडीचो उत्सव कसो मनयता हे लोकां मेरेन आमी लोकांक पटोवन दितले.